ओके, सगळ्यांक माझे फ्रेंड भाव येवकार. तुम्ही पळयला आसतले रिसंटली कंक्लुडेड असेंब्ली सेशन जाले, भरपूरशे डिबेट जाले. तुम्ही पळयला आसतले आमचे जे MLA गिरीश बोरकार आसलो तेणे भरपूर प्रयत्न केले भरपूरशे विशय मांडपाक, पूण अशें दिसून येयलें की खंयच्यान ताका उलोवपाक बंद करूंक जाय म्हणून ताका टायम रिस्ट्रेन दिताले. 5 मिनटां, 10 मिनटां, 8 मिनटां, 18 टायम्स बेल मारप, डिस्टर्ब करप तेजे. जेन्ना तो इम्पॉर्टंट विशय इश्यूज काडूंक सोदतालो तेन्ना रुलिंगाचे येताले, डिस्टर्ब करताले. सो आमी चिंतले की जेन्ना आतां असेंब्ली काबार जाले, आमचो MLA गिरीश बोरकारान तेजे भरपूरशे परफॉर्मन्स ताणें दिल्ले, आनी आतां भरपूरशे आमी स्टडी केला. आमचे जे टीम आसले लेजिस्लेटीव, आमचे असेंब्ली अफेर्साचे टीम जाल्ले, तेमी भरपूरशे रिसर्च केल्ले. आनी आयज आमचो फर्स्ट सब्जेक्ट आहा स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रेन्योरशिपाचेर. तुम्ही आयकलां आसतले CMान भरपूरशे भाशणां दिल्ली, भरपूरशे कितें केल्ले टू इम्प्रूव स्कील डेव्हलपमेंट. आनी हेजेर आयज आमी हेजो पंचनामा करतले. आनी हो पंचनामा करपाक आमचो मनोज परब फुडें सरतलो हे पंचनामा करपाक. तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें तुशें सांगलें की जी असेंब्ली सेशन जालें ते असेंब्ली सेशनाक आमच्या MLA मॅक्झिमम विशय मांडपाचो प्रयत्न केलो. टायम कन्स्ट्रेंट आसलो त्या कारणान सगळेच विशय इन डिटेल आमकां उलोवपाक मेळोंक ना. आमचे स्टार क्वेश्चन सुद्दां थोडे आसले जे थंयसर येवंक ना, आनी तेका लागून जे आमची जी कमिटी आसली तितून तेंच्यांनी जी स्टडी केली ते सगळेच पॉयंट आमकां लोकां फुडें दवरपाक मेळोंक ना. सो आमची एक सिरीज आयच्यान चालू जाता. सो जितून आमी एवरी डे प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, जाता तितले कमी स्पेसाच्या टायमान, आनी मॅक्झिमम पॉयंट्स जे आमी स्टडी केले, जे आमकां दिसले की सरकारान लोकांक फटयला म्हणून, ना सरकार लोकांक फटयला, नाल्यार CM थंयसर रावन असेंब्लीन रावन फक्त व्हडले व्हडले भोपके दिता. हे लोकां कडेन पावपाक जाय, लोकांकूय कळपाक जाय, गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय. तेका लागून आमी आयच्यान एक सिरीज चालू करता, ते प्रेस कॉन्फरन्सीस आसतले. जशें दिसून सांगलें, आयचो टॉपीक आमचो आसा तो आसा स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिन्योरशीप. व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक, जेका लागून आयज गोंयान आमच्या अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा तो वाडत आसा. ज्या गजालीचेर सरकाराचे मात सुद्दां लक्ष ना, पूण भाशणांनी आनी पोस्टरांनी आनी एडवर्टिजमेंटान सगळे स्कील डेव्हलपमेंट सरकार करता, गोंय स्वयंपूर्ण करता म्हणून गजाली सांगता. ते कशें फोटींग मारता, कशें ते लोकांक फटयता, हे आयज आमी तुमकां प्रूव करतले. आमी एक क्वेश्चन घातलेलो जो डिस्कशन एक्चुअली येवपाक जाल्लो, पूण तो येवंक ना कित्याक नंबर 5 आसलो, दीस नंबर 3 लँड जाले. सो स्टार्ट क्वेश्चन आमचो आसलो नंबर 5, आमी असेंब्लीन घातलेलो. ही जी प्रिंट आउट आसा ही असेंब्ली सेशनाक जो आमी क्वेश्चन घातला तेजी प्रिंट आउट आसा. हांव तुमकां पयलो क्वेश्चन वाचून दाखयता. द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्कीम अवेलेबल अंडर स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिन्योरशीप डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. हेतून तेंच्यांनी भरपूर स्किम्स तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाचे आसा, 7 स्किमी तेंच्यांनी आसा म्हणून आमकां सांगला.
मागीर नेक्स्ट आमी मागलेले डिटेल्स ऑफ इन्स्टिट्यूट प्रोवायडिंग स्कील डेव्हलपमेंट, खंयचे खंयचे इन्स्टिट्यूट स्कील डेव्हलपमेंट सध्या प्रोवायड करता काय म्हणून. जाल्यार भितर जेन्ना आमी आन्सर मेळ्ळो आमकां, आन्सरान फक्त गोंयांत जे ITI आसा तेच ITI सोडून दुसरे स्कील डेव्हलपमेंटाचे खंयचे डिटेल्स आमकां मेळोंक ना. मागीर फंड एलोकेटेड, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. फंड एलोकेटेड एंड रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्नमेंट एंड स्टेट गव्हर्नमेंट विथ द डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप ऑफ फंड युटिलायज. म्हटल्यार गोवा गव्हर्नमेंटाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडल्यान जे डबल इंजिन म्हणटा ते डबल इंजिन वयल्या इंजिना कडल्यान सकयल्या इंजिनाक कितलो फंड मेळ्ळो, कितलो फंड स्टेट गव्हर्नमेंटान सकयल्या इंजिनान एलोकेट केल्लो, आनी ह्या दोनाय इंजिनांचो मेळोन जो फंड आसलो तो कितलो एलोकेट जालो, कितलो युटिलायज जालो आनी कितलो रिसीव जालो, हेचेर तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय केला. सो हितून फर्स्ट रिप्लाय जर हो तेंच्या कडल्यान आमकां रिप्लाय येयला, हो रेव्होल्युशनरी गोवन्सान प्रिंट केल्ली एक चार्ट न्हू, हो सरकारान दिल्लो, आमच्या MLAक दिल्लो LAQचो स्टार्ट LAQचो आन्सर आसा. सो फर्स्ट हितून प्रधानमंत्री, हितून कॉलम्स आसा, नेम ऑफ द स्कीम आहा ह्या पयल्या हितून, सेकंड आसा फंड एलोकेटेड सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंट, मागीर फंड कितलो रिसीव जाला तो सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंट, आनी लास्ट आसा फंड युटिलायज सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्यान टोटल कितलो आहा. सो फर्स्ट जी स्कीम आसा भितर आसा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, एक व्हडलो एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणपाक जाता, जो व्हडल्या प्रमाणान एडवर्टिजमेंट जाता, तेची पब्लिसिटी जाता. सो तेंच्यांनी आमकां 56 crore एलोकेट केल्ले, 56 crore सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आमकां एलोकेट केल्ले. सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडल्यान स्टेट गव्हर्नमेंटाक रिसीव जाले फक्त 10 crore, 10 CR रिसीव जाले, आनी सरकारान मोडले फक्त 2.3 crore. जे स्कील डेव्हलपमेंटाक लागून आयज गोंयचे भुरगे खंय ना खंय तरी फाटीं उरता, तांकां इंडस्ट्रीन काम मेळना, नाजाल्यार तेंच्या कडेन जी स्कील आसा ती जनरेट जायना, तेका लागून जो स्कील डेव्हलपमेंटाक लागून जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाच्या अंडर जो आमकां 56 crore येयल्लो, तेचो फक्त सरकारान 2 crore मोडले, 2.3 crore मोडले. जेन्ना सरकार 2.3 crore 10 crore जेन्ना सरकाराक येता सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडल्यान, तो फक्त 2 crore मोडटा, तेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा तो उरलेलो 46 crore आहा तो गोवा गव्हर्नमेंटाक रिलीजूच करिना. सो हितून फॉल्ट आसा स्टेट गव्हर्नमेंटाची. स्टेट गव्हर्नमेंट सिरियस ना भुरग्यांक, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचे अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यू आसा तो सॉल्व करपाक लागून, गोंयांत स्कील डेव्हलप करपाक लागून आमचो सरकार मात सुद्दां सिरियस ना, हे प्रूव जाल्ले आसा. मागीर नेक्स्ट आमी जर पळयता जाल्यार स्कील स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल व्हॅल्यू एनहान्समेंट, स्ट्राय म्हणून तेंचो एक हें आसा, तेच्या अंडर आमकां 10 crore एलोकेट जाल्ले. सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडल्यान आमकां येयले फक्त 3 crore, आनी गव्हर्नमेंटान यूज केलो फक्त 1 CR, 1.3 CR, एक 1.3 crore. सो इमेजिन की आमकां जो फंड एलोकेट करता तो सुद्दां युटिलायज हो सरकार करिना. पूण ह्याच जाग्यार जर पूल बांदपाचो आसलो, ह्याच जाग्यार जर रोड बांदपाचे असले जाल्यार तो फंड युटिलायज करून ते आनी फंड मागयता. म्हटल्यार गोंयच्या भुरग्यांची स्कील डेव्हलप करपाक ह्या सरकाराक नाका, हे दुसऱ्या हेतून प्रूव जाता. आयज कितलेशे इंडस्ट्रियलिस्ट ह्या इंडस्ट्रीन भुरग्यांक आमच्या कामां ना म्हणून भुरगे बेजार आसा. सरकार एके वाटेन म्हणटा की भुरग्यांकडे स्कील ना, भुरग्यांकडे कामां ना, आनी तेका लागून हे कंपनीज आमच्या भुरग्यांक घेयना. आमच्या सरकारा कडल्यान प्रयत्नच जायना आमच्या भुरग्यांक स्कील दिवपाक, आमच्या भुरग्यांक थंय जॉब रिजर्वेशन दिवपाक, आनी तेचें कारण आसा की आमच्या भुरग्यांक कंपनीनी कामां मेळना. मागीर नेक्स्ट आसा अपग्रेडेशन ऑफ एक्झिस्टिंग गव्हर्नमेंट ITIs इनटू मॉडल ITIs. हेका लागून 3.5 crore येयल्लो, भितरलो फक्त 1 crore यूज जाला. सो हो जो फंड येता सेंट्रल गव्हर्नमेंट एलोकेट करता, भाशणांनी तुमी आयकयतात, बजेटान तुमी उलयतात. आतां ह्या फावटी स्कील डेव्हलपमेंटा खातीर आमचो स्टेट गव्हर्नमेंटाचो ऑलमोस्ट 114 crore, 114 crores आमच्या सरकारान दवरलेले आसा. आमचो सरकार पयलींच लॉसान आसा, दिसान दीस कर्ज घेत आसा, लोन घेत आसा, आनी जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट एक फंड दिता, ह्या फंड युटिलायज सुद्दां आमचो सरकार करिना. नेक्स्ट आमचो एक क्वेश्चन आसलो तेंकां, whether the department is having any human resource mapping data on the basis of skills to identify available staff persons is so furnish details village wise data. म्हटल्यार स्वयंपूर्ण गोंय हो नारो म्हणटा प्रधानमंत्री, आमच्या माननीय प्रधानमंत्रीची आत्मनिर्भर भारत हेच्या अंडर आमी स्वयंपूर्ण गोंय हे करता म्हणून सीएम एवरी भाशणात 4-4, 5-5 फावटी रिपीट करता.
पूण स्वयंपूर्ण गोंयचे तो नारा जेन्ना सांगता, जेन्ना तो स्लोगन दिता, तेन्ना पयलीं म्हटल्यार आमचे भुरगे खंय शिकला ना, स्किल्ड आसा अनस्किल्ड आसा, आमी सदांच म्हणटा ते आसा काय हेचो डेटा बी आसपाक जाय. आनी जेन्ना आमी तेंच्या कडेन क्वेश्चन विचारलो जाल्यार तेंच्यांनी आन्सर दिलो एज नो सच डेटा अवेलेबल. क्लियर कट वन सेंटेन्स तेंचो आन्सर आसा, रिप्लाय आहा. हेचो मिनींग सरकाराक गोंय स्वयंपूर्ण करपाचें ना, सरकाराक गोंयच्या भुरग्यांक कामाक लावपाचें ना, गोंयच्या भुरग्यांक फक्त लाचार कशे हेंच्या आपल्या पांया कडेन येयल्ले जाय. आमच्या लाचारीचे एक्झिबिशन कला अकादमीच्या भायर ना जुंता हावजाच्या भायर जेन्ना फॉर्मां वाडटा तेन्ना ते केल्ले जाय. आनी तेंच पळोवन सरकाराक मजा येता, ह्या डबल इंजीन सरकाराक मजा येता हें प्रूव जाल्लें आसा. मागीर आमी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, आयज सदांच एक डिबेट जाता की वयर सरकार आसलो आनी सकयल सरकार आसलो, सेम सरकार आसले की डेव्हलपमेंट जाता म्हणून. आनी तेकाच लागून तेंच्यांनी नांव दिलें डबल इंजीन. जेन्ना हें डबल इंजीन आतां 10 वर्सां जालीं हें डबल इंजीन चलता, आमकां तरी दिसता की हें डबल इंजिनान खंय तरी प्रॉब्लम आसा. तेंची जे लिंकेज जावपाक जाय, एकामेका वांगडा मेळोन काम करपाक जाय, थंयसरूय तेंचे डिस्क्रिपन्सीज आसा. आनी गोंयच्या इंजिनाची म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी तेंची ऑयल काबार जाला ना, तेंच्या जो ऑयल तेंचो जो एअर फिल्टर आसा भितर डस्ट गेल्लो आसा. कित्याक एक क्वेश्चन आमी विचारलो, द नंबर ऑफ न्यू स्किल डेव्हलपमेंट इंस्टिट्यूट स्टार्टेड इन द लास्ट 10 years विथ डिटेल्स. आन्सर आसा नील. शॉकिंग. लास्ट 10 वर्सांक गोंयच्या भुरग्यांक कामाक लावपाक लागून ह्या सरकारान भुरग्यांचे स्किल डेव्हलप करपाक लागून एक सुद्दां न्यू स्किल डेव्हलपमेंट इंस्टिट्यूट ना जाल्यार सेंटर ओपन केल्लें ना. आमी गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता म्हणून फक्त बोवाळ मारता. तेतून अटल सेतूचे फोटो घालतले, मदींच खंयचे हायवेचे घालतले नाल्यार आनी खंयचे घालतले. पूण जे बेजीक फेसिलिटीज जे आमकां जाय, बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आमकां आमचे लायव्हलीहूड प्रोटेक्ट करपाक ना जाल्यार आमकां कामाक लागपाक ते सरकारान केल्लें ना. हे सरकाराच्या आन्सरान इतलेंच प्रूव जाता की हो सरकार ह्या हितून मात सुद्दां सिरियस ना. काल सीएमान स्किल इंडिया अँड बी अ प्रोफेशनल म्हणून पयर एक प्रोग्राम जालो. त्या प्रोग्रामान तेणी भाशण दिलें. त्या भाशणांत तो म्हणटा की गोंयचे भुरगे इंजिनियर जाता, PhD करता, LLB जाता आनी पिवनाच्या ना जाल्यार क्लार्काच्या गव्हर्मेंट जॉबाक ते एप्लाय करता म्हणून. आनी इंजिनियर आसता तो इंजिनियर म्हणून विचारता आनी तो आपल्या कडेन येता आनी सांगता की आपूण क्लार्काच्या ना जाल्यार पिवनाच्या जॉबाक एप्लाय केला, म्हाजे गव्हर्मेंट जॉब जावचे. आनी भुरगे खंय तेका सांगतात, गोंयचे भुरगे खंय आपलो गांव सोडून वचपाक रेडी ना, तेंकां पयस काम आसलें तेंकां काम नाका आनी तेंकां फक्त गव्हर्मेंटूच जॉब जाय, तेंकां प्रायव्हेट जॉब करपाचें ना, अशें क्लियर कट स्टेटमेंट्स ह्या सीएमान केल्ले आसात. हांव सीएमाक इतलो क्वेश्चन विचारपाक सोदता की आयज जे भुरगे प्रायव्हेट जॉबान जे कामाक आसा तेंचो पयलीं म्हटल्यार तुमच्या कडेन डेटा ना. तुमच्याच एका आमदारान दिव्या राणेन एक क्वेश्चन घातलेलो की कितले गोंयकार इंडस्ट्रीन कामाक आसा, गोंयकारांक कामाक लावपाक लागून कितें तुमच्या कडेन पॉलिसी आसा, जाल्यार हेचो आन्सर तुमी तेका ना म्हणून दिल्लो. तो क्वेश्चन स्टार क्वेश्चनान नंबर 1 आसलो एका दिसा, पूण दिव्या राणेन तो प्रश्न घेवंक ना. तेणी तो क्वेश्चन स्कीप केलो कित्याक हांगा सरकार एक्सपोज जातलो हे रिजनाक लागून तेणी तो क्वेश्चन घेवंक ना. तोय आमी तुमच्या फुड्यान मांडटले जेन्ना लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटाचो विशय आमी तुमच्या फुड्यान दवरतले तेन्ना. जाल्यार ह्या सरकारा कडेन मात सुद्दां डेटा ना, सीएमा कडेन डेटा ना. सीएम सांगता की भुरग्यांक काम करपाक नाका. एवरी भाशणान ते अशें सांगपाक सोदता की गोंयच्या तरणाट्यांक, गोंयच्या भुरग्यांक काम करपाक नाका, गोंयच्या भुरग्यांक फक्त गव्हर्मेंट जॉब जाय, गोंयच्या भुरग्यांक प्रायव्हेट जॉब करपाचो ना आनी गोंयच्या भुरग्यांक ट्रॅव्हल करपाचें ना. हांव सीएमाक ह्या माध्यमांतल्यान चॅलेंज करपाक सोदता. हांव तुका कितलेशेच भुरगे दाखोवपाक शकता जेंच्यांनी प्रायव्हेट जॉबाक एप्लाय केला आनी तांकां जॉब मेळोंक ना. कितलेशे भुरगे तुका दाखोवपाक शकता जे आयज इंजिनियर जावन डिग्री घेवन ते कामाक वयता आनी तांकां 8 आनी 10 हजार रुपया तांकां सॅलरी मेळटा. हांव सरकाराक दाखोवपाक सीएमाक दाखोवपाक सोदता की कितलेशेच आयज आमचे भुरगे कॉन्ट्रॅक्टाचेर 7 ते 8 हजार रुपयांक पॅकिंग करपाक वयता. 6 म्हयने जाल्या उपरांत तांकां ब्रेक दितात, 6 म्हयन्यान तांकां परते घेतात. अशे कितलेशेच भुरगे आयज 10 हजाराच्या भितर कामाक वयतात. कितलेशेच भुरगे हांव सीएमाक दाखोवपाक शकता जे डेली 50 to 100 किलोमिटर डेली आपल्या कामाक लागून ट्रॅव्हल करतात. सीएम जे दाखोवपाक सोदता की गोंयच्या भुरग्यांक काम करपाक नाका, तांकां गव्हर्मेंटूच जॉब जाय, हे फक्त एक तेचे पॉलिटिकल स्टेटमेंट आसा. फक्त भायले जे लोक येतात तांकां प्रोटेक्ट करपाक लागून, भायले जे भुरगे ते आयज हाडटात तांकां हांगा वोटर करता तांकां कामाक दिवपाक लागून, आनी गोंयकार आळशी, गोंयकार युजलेस आनी गोंयकार इनकेपेबल आसा.
हे तो परते परते आपल्या भाशणात सांगपाक सोदता. जशें तेच्या मिसिसीन एकदां म्हटलेलें की 80% रिजर्वेशन नॉट पॉसिबल, कित्याक गोंयच्या भुरग्यांक इंडस्ट्रीन काम करपाक नाका म्हणून, ना गोंयच्या भुरग्यां खातीर स्कील डेव्हलप जाल्लें ना म्हणून. हांव तिकाय सांगपाक सोदता की तुज्या मिस्टरान, तुज्या घोवान आतां कितलीं वर्सां जालीं तुमचो गव्हर्मेंट आसा, तुमी स्कील डेव्हलपमेंटाक येयल्लो पयसो यूज करूंक ना, तुमी आमच्या भुरग्यांचे स्कील डेव्हलप करूंक ना आनी तुमी आमच्या भुरग्यांक लागून कामाक भितर लागपाक लागून तुमी पॉलिसी केल्ले ना. सीएमान हेंय सांगलें की नेक्स्ट 5 वर्सां पळय 2 लाख ऑपॉर्च्युनिटीज ट्युरिझम इंडस्ट्रीन ओपन जातले म्हणून. हांव सीएमाक क्वेश्चन करपाक सोदता, आतां जी 3,500 रजिस्टर्ड हॉटेल तुमच्या कडेन आसा, 11,500 अनरजिस्टर्ड तुमच्या कडेन इल्लिगल हॉटेल्स आसा, हितून कितले गोंयकार कामाक ना? जे गोंयकार कामाक आसा हॉटेल इंडस्ट्रीन तेंची सॅलरी स्ट्रक्चर कितें आसा, तेंचो वर्किंग आवर्स कितें आसा, तेंचे एक्सप्लॉयटेशन जाता काय ना, तेंचे हॅरेसमेंट जाता काय ना. सरकारा कडेन जेन्ना डेटा ना, एक्झिस्टिंग जेन्ना येदी व्हडली इंडस्ट्री तुमच्या कडेन आसा, इतले कन्स्ट्रक्शन तुमी करून दवरला, हिल कटिंग केले, शेतांनी हॉटेल, डोंगरार हॉटेल, दर्यान हॉटेल, सगळ्याक तुमी हॉटेलां घातलेली आसा. ही हॉटेलांनी कितले गोंयकार कामाक आसा, कितले ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयकारां खातीर आसले आनी कितले गोंयकारांनी ते घेतले, हेचो डेटा सरकारा कडेन ना. जाल्यार ऑन वॉट बेसीस सीएम सांगपाक सोदता की 2 लाख न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज येतले म्हणून. जाल्यार 2 लाख न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज जे येतले ते कोणाक लागून येतले? ते गोंयकारांक लागून येतले की भायल्या लोकांक लागून येतले? ते गोंयकारांक लागून ओपन आसतले की भायल्या लोकांक लागून ओपन आसतले? तेका रिजर्वेशन आसतले काय तेका रिजर्वेशन नासतले? हे सगळ्याचेर सीएमान आन्सर करपाक जाय. फक्त असेंब्लीक तुमी आमकां टायम दिवंक ना, दॅट डजंट मीन की गेम ओव्हर जाल्यार आमी शांत बसतले. आमी तुमचो पोस्टमॉर्टम जो आसा तुमच्या बजेट सेशनाचो, तुमच्या भाशणाचो एवरी डे आमी करतले. आमी लोकां फुडें जे सत्य आसा, जे ट्रूथ आसा ते दवरतले, जे फिगर्स आसा जे तुमी दिला ते दवरतले. गोंयकारांक इनकेपेबल, गोंयकारांक आळशी, गोंयकार युजलेस हे सीएमान दाखोवचे न्हू, हे सीएमान म्हणचे न्हू. कित्याक गोंयकार आयज पासून कितलेशेच किलोमिटर ट्रॅव्हल करून प्रायव्हेट जॉब करता, 10,000 रुपया सकयल 8 वरां म्हयन्याक 10,000 8,000 मेळटा तेका. सकाळी 8 ते सांजे 6 मेरेन गोंयकार काम करता. कितलेशेच गोंयकार 6 म्हयन्यांक गोंयकारांक ब्रेक दिता. तुमचेच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान कितलेशेच गोंयकार आसतले जे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर 10-10, 15-15 वर्सां जालीं काम करता. ते WRDन जावं, ते PWDन जावं, ते टुरिझम डिपार्टमेंटान जावं, नाजाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जावं, ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करता आनी तेंची सॅलरी 10,000, 15,000, मॅक्झिमम 15,000. सो गोंयकारांक आळशी म्हणटा हो सीएम, तेका इतलेंच सांगपाक सोदता की तूं गोंयकारांक पोशिना ना, तुज्या घरा कडल्यान गोंयकारांक जेवण पावना ना, तुज्या घरा कडल्यान ना जाल्यार तूं गोंयकारांक शिक्षणाक पयशे दिना. तुवें हे स्टेटमेंट दिलें की गोंयचे आवय बापूय भुरग्यांक शिकयता, इंजिनियर करता, सरकारूय पयशे मोडटा आनी फायनल तो इंजिनियर जाता, तो क्लार्काच्या जॉबाक वयता म्हणून. रिजन कितें? बिकॉज तुमच्या इंडस्ट्रीन तुमी इंजिनियर जाल्ल्या भुरग्यांक 8,000 आनी 10,000 रुपया सॅलरी दितात. आमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान हे कंपनीज आसा, लायट आमची घेता, उदक आमचे घेता, जमीन आमी दिला, सबसिडी गोंय सरकाराची मेळटा, आमच्या टॅक्स पेयराचो पयसो थंय लागलेलो आसा, आमच्या वाटेची जमीन तुमी तांकां दिल्लेली आसा. जाल्यार ते गोंयकारांक कामाक कित्याक घेयना? कित्याक तुमची पॉलिसी फ्रेम जाल्ली ना? जेन्ना तुमी भुरग्यांचे हॅरेसमेंट करता, एक्सप्लॉयटेशन करता, तांकां पगार कमी दिता, तेन्ना भुरगो गव्हर्मेंट जॉबाक वयता. कित्याक थंय एक सॅटिस्फायड पगार तरी मेळटा, रिस्पेक्टेबल तांकां सॅलरी तरी मेळटा. कित्याक ह्या कंपनीचेर गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल ना? अजून पर्यंत भुरग्यांचे कंप्लेंट्स घेवपाक अजून पर्यंत तुमच्या कडेन डेडिकेटेड सेल ना. कितल्याशाच भुरग्यांचेर आयज अत्याचार जाता, हॅरेसमेंट जाता, टॉर्चर जाता, प्रमोशन जायना, तांकां सॅलरी सारकी टायमार मेळना. कितलेशेच कंप्लेंट्स भुरग्यांक काडून उडयतात. गोंयचे भुरगे आमचे एप्लाय करपाक वयता तेन्ना तांकां ब्लॅकलिस्ट करतात. गोंयच्या भुरग्यांचे रेज्युमी पासून एंटरटेन जायना, कित्याक सगळे चडशे भायले भरलेले आसा. ते आपले मॅनेजर जाल्ले, आपल्या गांवांतल्या भुरग्यांक, गांवांतल्या लोकांक ते हाडटा आनी तांकां प्रेफरन्स दिता. ह्या सगळ्याचेर सीएमान आन्सर दिवपाक जाय. नेक्स्ट टायम जेन्ना तूं उलयतलो आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय, तेन्ना पयलीं म्हणल्यार तुज्या कडेन डेटा आसपाक जाय की कितले भुरगे बेकार आसा, कितले भुरगे स्किल्ड आसा. सीएमान एक फिगरूय सांगलो की जो एक स्किल डेव्हलपमेंटाचेर म्हाका दिसता संकल्प आमोणकराचो तो क्वेश्चन आसलो की कितले भुरगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान कामाक आसा, कितल्या भुरग्यांनी एप्लाय केला, अनएम्प्लॉयड आसा. तेन्ना ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस भुरगे अनएम्प्लॉयड आसा. जाल्यार सीएम म्हणटा की ते भुरगे प्रायव्हेट जॉबाक आसा आनी ते गव्हर्मेंट जॉब ना म्हणून आपणाक अनएम्प्लॉयड म्हणटा. हेचो मिनिंग की सीएम परतो गोंयच्या भुरग्यांक ब्लेम करता की गोंयचे भुरगे मुद्दाम बेकार रावतात, तांकां फक्त गव्हर्मेंट जॉबूच जाय म्हणून. सरकारा कडेन जर डेटाबेस ना, सरकारा कडेन जर डेटा ना कसलो, जाल्यार तो ऑन वॉट बेसीस म्हणटा की हे भुरगे फटयता.
अनएम्प्लॉयड हा म्हणून. म्हणजे गोंयच्या भुरग्यांक फक्त तुम्ही फोटींग म्हणटा आणि सगळे जे सत्यवादी कितें आहा ना जे शुद्धीकरण आहा ते तुमचेच चालले आहा आणि जे सगळे ट्रूथ कितें उलयता ते तुमीच उलयता आणि बाकी सगळे गोंयकार फोटींग, सगळे गोंयकार आळशी, सगळे गोंयकार इनकेपेबल हे सीएम परते परते सांगता. आता एक तुमकां एक हे दाखयता हो बजेट आसा गोवा गव्हर्मेंटाचो ह्या वर्साचो 22-23 एक बजेट रिपोर्ट आसा. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक लोकांक सांगपाक सोदता की प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो असो एक बजेट रिपोर्ट येता. ह्या बजेट रिपोर्टान सगळे डिटेल्स येता. हेच्या पयलीं आमी एसएमईच्या भायर आसले तेका लागून असले रिपोर्ट्स आमच्या कडेन येनासले. आता आमचो एमएलए भितर आसा तेका लागून असले रिपोर्ट्स आमच्या कडेन येता. ह्या बजेट रिपोर्टान हो स्किल डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिन्युअरशिपाचो बजेट आसा. शॉकिंग थोडे गजाली आसा भितर तुमकां हांव ते दाखयता की सरकार कशे गजाली करता. आता संकल्प जे तुमकां सांगले स्किल एक्विजिशन नॉलेज एंड अवेअरनेस फॉर लायव्हलीहूड प्रोजेक्ट संकल्प म्हणून आसा तेका लागून सरकार कितें म्हणटा की आमी वी हॅव कंडक्टेड वुमन एंटरप्रिन्युअरशिप प्रोग्राम्स एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल बायलांक लागून. आता खंयच्या तालुक्यान केला, खंयच्या गांवांत केला आणि कोणाक केला हें आमकां तरी खबर ना. तुम्ही खंय तरी वचून फोटोग्राफी करतले, कितें करतले आनी आमी प्रोग्राम केला म्हणून सांगतले, पूण हेचो प्रोग्राम आमच्या तरी गांवांत अजून मेरेन जाल्लो ना. आमच्या आनी खंयच्या गांवांत केला, खंय केला जाल्यार आमकां तरी खबर ना. नेक्स्ट तुमकां सांगता व्हेरी इम्पॉर्टंट तेंचो सरकाराचो एक आसा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल. हो एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल. हितून बरयला की जे आयटीआय भुरगे आसा तेंचे 100% प्लेसमेंट कशें जातले हेका लागून सेल आसा. तो भुरग्यांचे इंटरव्यू, तेंचे एप्टिट्यूड टेस्ट, कंपनी वांगडा टायप हे सगळें पळयतलो म्हणून. हे खंय आहा? आयज कितलेशेच हजारांनी आयटीआय भुरगे बेकार आसात जाल्यार हो सेल करता कितें? वाचपाक बरें दिसता. वाचीत भितर जाल्यार तुमकां दिसतलें की आमचो सरकार, गोंय सरकार खरेंच कितें तरी करता म्हणून. पूण हे फक्त बजेट सेशनाच्या बुकांनी बरयल्लें आसा आनी सीएमाच्या भाशणांनी बरयल्लें आसा. इन रिएलिटी ऑन ग्राउंड हेचेर इफेक्ट नाजाल्यार हेचो जो हे पडपाक जाय आसलो, इफेक्ट पडपाक जाय आसलो तो मात सुद्दां पडलेलो ना. जेन्ना आमी बजेट पळयता हांगा एक वाचून दाखय तुमकां ह्युमन एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेव्हलपमेंट. बायलांचो आनी युथाचो डेव्हलपमेंट करपाक लागून सरकार बजेट दवरता. कितलो बजेट दवरला? गेल्या वर्सा 10,000 आसलो, ह्या वर्सा नील, झिरो. सो तुम्ही पळया की हे पळोवपाक तुमच्या पयशान पळय सरकार अशें हालयतलो, अशें दाखयतलो, खूब बरें दिसता. एसेंब्लीन हे सगळें बरें दिसता की आमी हें केलां म्हणून. पूण जेन्ना आमी डीप वयता तेन्ना पळयता तेन्ना तेचो हें आसा झिरो, नील. मागीर नेक्स्ट आसा स्टार्टिंग अप ऑफ 2 मेगा स्किल सेंटर. गोंयांत 2 मेगा स्किल सेंटर घालपाचे ते उलयता. तेका लागून बजेट कितलो दवरला? नील, झिरो. इमॅजिन त्यांच्या लिस्टान आसा हांगा सब्जेक्ट आसा पूण बजेट कितलो दवरला? नील. मागीर नेक्स्ट आसा स्किलिंग वुमन एम्पावरमेंट. बजेट आसा नील. बायलांक लागून, ज्या बायलांक ते आरत करपाक लायता, जे संतोशी मा म्हणटा, कोण फुलां मारता, कोण आनी कितें करता, कोण फुगड्यो घालता, हे सगळें तुम्ही बायलां कडल्यान आमच्या करून घेता, गोंयच्या बायलां कडल्यान. जाल्यार त्यांच्या डेव्हलपमेंटाक लागून, एम्पावरमेंटाक लागून, स्किल डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिन्युअरशिपाच्या हितून तुमचो बजेट आसा नील. हे सगळ्या गोंयच्या बायलांक कळपाक जाय की तुमकां फक्त आरत ओळपाक तेंच्यान दवरला, फक्त फुलां मारपाक दवरला, ना तेंच्या नांवान प्रचार करपाक दवरला, ना जाल्यार फक्त फुगड्यो घालपाक दवरला. त्याच्या वयर तुमचे डेव्हलपमेंट करपाक लागून ह्या सरकारा कडेन कसलोच प्लॅन ना आनी ह्या सरकारा कडेन कसलोच बजेट ना. 114 करोडचो बजेट आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो बजेट हा, भितर तेंच्यांनी मात सुद्दां हें दवरूंक ना. मागीर आसा इंटरनॅशनल स्किल सेंटर. सीएम आमचो व्हडले गजाली करता की इंटरनॅशनल स्किल गोंयांत येवचे, गोंयचे भुरगे स्किल डेव्हलप जावचे आनी बरे कामाक लागचे. तेका लागून बजेट आसा 5 लाख. हांगा सरकार टॉयलेट बांदता 1 करोडाची, ती टॉयलेट गायब जाता. इमेजिन करा, टॉयलेट 1 करोडाची पूण इंटरनॅशनल स्किल सेंटर बांदता 5 लाखान. आता 5 लाखान तो कसो रूम बांदता, खंय रूम बांदतलो, कसो इंटरनॅशनल स्किल हाडटलो आनी कितें करतलो हें सरकाराकूच खबर आहा नाल्यार सीएमाकूच खबर आहा. आमी सीएमाक परते सांगता तुजे जे एडवायजर्स आसा तांकां चेंज कर.
केन्ना तरी हे घे आनी वाज आनी बस, केन्ना तरी प्रॉपर्टी घेवपाचो टायम काड, सदांच प्रॉपर्टी घेवन 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 खंय माथ्यार मारून वयतलो आमकां खबर ना. केन्ना तरी टायम काड आनी वाच हें कितें तुज्या लोकांनी बरोवन दिलां तें. जोक हे गोंयच्या भुरग्यांच्या तोंडाचेर मारलेले थापड आसा. आमच्या बेकारीची फकाणां हांगा चल्ले, आमच्या बेकारीची थट्टा हांगा चल्ले आनी आमच्या बेकारीचे एक्झिबिशन तुमी मांडले आनी तेका लागून हो तुमचो बजेट हा. सो हितून क्लियर कट जाता की ह्या सरकाराक आमच्या भुरग्यांची स्कील डेव्हलप जाल्ली नाका, आमचे भुरगे कामाक लागलेले नाका, आमच्या भुरग्यांचो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा तो कमी जाल्लो नाका. आनी हेकाच लागून आमचे आयज भुरगे बेकार उरता, हेकाच लागून आयज भुरगे आमचे फाटीं उरता, हेकाच लागून आमचे भुरगे आयज नाका त्या व्यसनान, नाका त्या धंद्यान पडलेले आसा. सो स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत हो एक व्हडलो जोक आसा, ही सगळी फकाणां आहा. हे प्रूव जाल्लें आसा ह्या डेटान. आनी हेच्या फुडें एवरी डिपार्टमेंटाचो आमी बजेट रिपोर्ट घेवन बसलेले, रियलिटी कितें आसा ती तुमच्या फुड्यान दवरतले, सो दॅट लोकांकूय कळपाक जाय की जे एसेंब्लीन आयज ते आमकां टायम दिना, आयज उलोवपाक दिना, आमचे अभ्यास केल्ले जे स्टडी मटेरियल आहा ते मांडपाक दिना, प्रेझेंट करपाक दिना आनी आपुणूच थंय बोवाळ मारता आनी आपुणूच ओल्ड आमी जाणटे म्हणून ते दाखयता आनी न्यू कोण आसा तेंची फकाणां मारता. जशें आमच्या एमएलएक ते दामून दवरपाक सोदताले न्यू 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 म्हणून. जाल्यार ह्या ओल्ड हेंच्यांनी कितें हांगा कर्मां केला, कशे लोकांक ते फटयतात, कशे हजारांनी करोड जो हेंच्या कडेन येता तो हजारांनी करोड 20-25 करोडाचो बजेट आसा तो कसो दामतात, कशे एवरी इयर आमचो पयसो कमिशनाच्या नांवान खावन गोंयकारांक भिकेक लायता, गोंयकारांक बेकार दवरतात, हें आमी तुमच्या फुड्यान दवरता. थँक्यू.